भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, सर्वेस्परा सवें ताचे पदवेच्या बोळान तुमी घट रावात. देवचाराच्या सगळ्या नाडपणांचेर जैत व्हरूंक देवाची झुजाची हातयारां घेयात. खरें म्हळ्यार रोगता मासाच्या दुस्माना लागीं आमकां झूज ना, पूण पोरदाना लागीं अधिकाऱ्यां कडेन ह्या काळोखाच्या संवसाराचो राजकारभार चलयतल्या लागीं अंतराळार वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्या कडेन आमचें झूज. देखून वायट दिसा तांचेर झुजूंक आनी घडटा तितले उपाय घेवन थीर रावंक तुमकां देवाची झुजाची हातयारां घेवची गरज. म्हणटच तुमच्या पेंगटाक सत, शातेक प्रमाणीकपण आनी शांतीचें शुभ वर्तमान परगटूंक तुमच्या पांयांक हुरबेच्यो वाणो घालून उबी रावात. आनी देवचाराचे सोकले उज्या सारके बाण तुमच्यान वाटावंक जावचे खातीर तुमच्या हातांत सदांकाल भावार्थाचो ढाल धरात. शेवटी सडवणेचें कोंगोल आनी पवित्र आत्म्याची तोरसाद म्हणजे देवाचें उतर घेयात. आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे सगळ्या समयार मागणें करात. सगळ्या पवित्र केल्ल्यां खातीर जागृत रावून प्रार्थना करूंक फाटीं सरूं नाकात. म्हजें तोंड उगडूंक म्हाका सोयीक मेळचो म्हूण आनी काळजीदारपणान शुभ वर्तमानाचो गूट हांवें परगट करचो म्हूण म्हजेय पासत मागात. ह्याच शुभ वर्तमानाचो हांव बंदखणींत आसलोलो दूत. तें फावो ते परी धिरान हांवें परगट करूंक मागात. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणतां. सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणतां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजीं बोटां लढायेक आयतीं करता. जबाब: सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणतां. तो म्हजो मोग, म्हजें कोठ, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोक, ढाल म्हजो, शेरोण म्हजें. राष्ट्रांक तो म्हजें आधीन करता. जबाब: सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणतां. तुज्या मनाक देवा नवें गीत रुचून गायता. 10 तारांचे किन्नोरेचेर तुजी किर्ती गाजोयता. तूंच राजांक जैत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवाल्लाय. जबाब: सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणतां. उद्गार. सर्वेस्पराचे नांवी येता तो राजा सुदैव जावं. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी.
लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फरिजेवांतले कांय जाण येवन जेजूक सांगूंक लागले, हांगासरलो भायर सरून वच, तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. आनी ताणें म्हणलें, वचात आनी त्या कोल्याक अशें सांगात, चोत्राय दवर, हांव आज आनी फाल्यां देंवचार काडटां आनी पिडारोग बरो करतां, आनी तिसऱ्या दिसा म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज, फाल्यां आनी परवां हांवें चलत रावंक जाय, तर जेरुजल्या भायर मरूंक एका प्रवाद्याक पुटवो ना. जेरुजल्या, जेरुजल्या, तूं प्रवाद्यांक जिवेशीं मारताय आनी तुजे थंय धाडलोल्यांक फातरायताय. कोंबी आपल्या पाकोट्यां तोळा पिलांक एकठांय करता तशें कितले पावट म्हूण तुज्या भुरग्या बाळांक एकठांय करूंक हांवें सोदलें, पूण तें तुका नाका जालें. चोत्राय दवर, तुमचें घर पाड जालोलें तुमकां उरतोलें. सर्वेस्पुराच्या नांवान येता तो सदैव, अशें तुमी म्हणचो वेळ येसोर तुमी म्हाका आनीक पळोवची नात म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें